6th edition of Fomento All India FIDE Rating Open Chess Tournament. गेली 5 वर्सां रुद्रेश्वर पणजी 2012 पासून सुरू केल्ली. गेली 5 वर्सां सक्सेसफुली आयोजनानंतर ह्या वर्सा 6व्या वर्सान आमी ह्या टुर्नामेंटाच्या 6व्या वर्सान पदार्पण करता. आणि ह्या वर्साचो टुर्नामेंट जो आसा तो 6 सप्टेंबर ते 10 सप्टेंबर असो जावपाचो आसा. टुर्नामेंटाचे टायटल जे आमी करतात ते म्हणजे 6th फॉमेंटो ऑल इंडिया फिडे रेटिंग ओपन चेस टुर्नामेंट. टोटल टुर्नामेंट जो आसा तो फॉमेंटो ग्रुप ऑफ कंपनीज हे स्पॉन्सर करता आणि रुद्रेश्वर पणजी ही संस्था ते आयोजित करता. एकूण ह्या टुर्नामेंटाक 51 प्रायजां जी आसा ती दिली वयतली. वेगवेगळ्या कॅटेगरीन वेगवेगळे एज ग्रूप आसा ते 51 प्रायजां जी आसा ती ह्या टुर्नामेंटाक दिली वयतली. गोंयच्या प्लेयर्सां खातीर खास कॅटेगरी आसा, म्हणजे ओपन कॅटेगरीन तांकां प्रायज मेळोंकूय शकता, पण गोंयच्या स्पर्धकां खातीर म्हणून खास वेगळी कॅटेगरी प्रायजीस जी आसा ती आमी दवरलेली आसा. वेगळी विमन्सां खातीर आनी वेगळी मेन्सा खातीर अशी वेगळी प्रायजीस आसा.